श्री विजय सरदेसाई तुझा असा एक मिनिट. केदार नाईक. Speaker sir, I rise to support the calling attention which is brought in the House regarding Saligaon waste treatment plant. Speaker sir, Saligaoncho जो waste treatment plant असा वो जेन्ना initially start केलो तेन्ना 100 TPD आशिल्लो, which was later enhanced to 250 TPD. जेन्ना हो प्लांट स्पीकर सर घडोवन आयलो तेन्ना हो कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सगळ्यो नेबरींग विलेजीस आसा, कोस्टल एरियाज आसा तांकां आशिल्लो. स्पीकर सर, ओवर द इयर्स स्लोली हांगा एडिशन जायत रावलें. सगळ्या कडल्यो गार्बेज हांगा येवपाक लागल्यो. पणजेची गार्बेज हांगा येवपाक लागल्यो, पोंडाची गार्बेज हांगा येवपाक लागली आनी इल्ले इल्ले करून सगळो हो कॅपसिटी 250 आसा तो 240 टन्स आतां आमचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो हो गार्बेज ट्रीट करता. आनी स्पीकर सर, जेन्ना ह्यो सगळ्यो गाडयो आमच्या रस्त्यांच्यान येता तेन्ना सगळ्या जो मेन रोड आसा, चौगम रोड जावं इंटरनल रोड आसा, ह्या सगळ्या वाटेर लिचड स्प्रेड ते लिटर करीत येतात. आनी स्पीकर सर, ज्यो पंचायती आसा तांकां पंचायतीचो आपलो फंड मोडून ह्यो सगळ्यो वॉटर टँकर्स हाडून हे लिचड साफ करचे पडटा. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें सांगोळटान हो एक गार्बेज ट्रक ओलाटलो आनी सगळी गार्बेज जी आसा ती शेतान पडली आनी 1-2 दीस ह्या सगळ्या परिसरान इतलो वास मारतालो की सगळे लोकांक सामके त्रास जावपाक लागल्या. स्पीकर सर, आज कितें जालां, आज संसड्या वयली थंयची कचरो जो आसा सावथ गोवांतलो तो हांगा हाडून ट्रीट करपाक लागल्या. स्पीकर सर, आमचे जो त्या परिसरान गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा त्या परिसरान जी पिलेन विलेज येता, निल्ला, कांदोलीम, कलांगूट, सालिगांव ह्या हितून मातसो जो जर वारो आसात जाल्यार सगळ्या एरियान सामको फाऊल स्मेल म्हणजे घाणी मारपाक लागता. स्पीकर सर, हांव रिक्वेस्ट करता, म्हाका दिसता आमी आतां गोंयकारांनी आमचो मायंडसेट, आमची जी मानसिकता आसा ती चेंज करपाची गरज आसा. आनी सगळ्या कडेन जेन्ना आपलें घर साफ दवरून हो कचरो दुसऱ्यांच्या घरान घालतात, जसो आख्ख्या गोंयचो तुमी कचरो हाडटा आनी आमच्या सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटान घालता, हो उरलेल्या कडेन जे ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय हो कचरो व्हरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हांव सांगूंक सोदतां की आमचे जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही डस्टबीन न्ही, तुमी सगळ्यान म्हणजे हाडून कचरो थंय घालीत आसा. एवरी इयर एक नवी पंचायत जावं एक नवी म्युनिसिपालिटी ह्या हितून आपले एडिशन करीत आसा. स्पेसिफीक म्हणत कारण स्पीकर सर, हांव मानता कितें आसा हो इम्पॉर्टंट इशू आसा. आमची जी ग्रामसभा आमची जी ग्रामसभा जाल्या ग्रामसभेन अक्षरशः केस्तांवांनी झगडी जाल्या. हो सामको इम्पॉर्टंट इशू, गरज आसा आमच्या हावजान अड्रेस करपाचो, प्रॉपरली अड्रेस करपाचो. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक हात जोडून सांगूंक सोदतां की इनफ इज इनफ. आनीक स्पीकर सर, आमच्या सालगांवच्या मतदारांक हें आनीक सोसूंक जावचें ना. आय एम रिप्रेझेंटेटीव ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी लोकांचो आवाज आसा हो हांवें तुमकां पावोवपाकूच जाय आनी तुमकां कळपाक जाय कितें जाता पळय तें. जर स्पीकर सर हो फुडें जायना जाल्यार आमचे कडेन आनी ऑप्शन ना, वी वील हॅव टू कम ऑन द रोड. सो ताका लागून हांव एक रिक्वेस्ट करतां की भायलो जो कचरो एडिशन जो येता हो बेगींतल्या बेगीन बंद करपाचो गरज आसा. थँक्यू. स्पीकर सर, हो इशू जितलो सालिगांव लागता तितलो हो म्हाकाय लागता, कित्याक म्हज्या मतदारसंघांतल्यान हो हांगा येता. तुका लागता? म्हाका लागता आनी सोंसड्या वयली गार्बेज येता संसड्यार. आनी सोंसड्या वयली येता बाय वर्च्यू ऑफ अ हायकोर्ट ऑर्डर. ती कितें आमी व्हरून घालना, ती हायकोर्टान तशी ऑर्डर दिल्या म्हणून जाल्लें आहा. स्पीकर सर, एक स्पीकर सर हांव मानता मायकल लोबो म्हणटे भशेन ताका एक होलिस्टीक विचार करपाची गरज आहा. आमी हो म्हाका लागता ताका लागता म्हजी एरिया ही म्हजें हें अशें धरून तें कोताक येना. सो आमची डोमेन अशें म्हणून हें जावंक ना. स्पीकर सर, उत्तर जें हाणें दिलां, मंत्र्यान दिलां, तातूंत अशें सांगता तो की मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 27 टन घेतले जाल्यार 240.6 टन्स आतां सालिगांव पावता. स्पीकर सर, ऑगस्टान एडिशनल गार्बेज तो म्हणटा बीच बेल्टांतली येतली ऑगस्ट एंडान, आनी ऑगस्ट एंडाक 29 ऑगस्टाक नेक्स्ट हियरींग आहा हायकोर्टाची. सो द नेक्स्ट हियरींग ऑफ हायकोर्ट इज गोइंग टू also coincide with more garbage coming into Saligaon. So this is a fact now, given in your answer. Speaker sir,
आनी एक इशू आहा म्हणटा तो लिचर्ट ओवरफ्लोईंग. आतां लिचर्ट जाता म्हणटा लिचर्ट टँक आसपाक जाय म्हणून गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सांगता. हांव जाणा की मडगांवां जो टेंडर दिला हो एक रुलींग म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलराक दिला आनी तो टिपर वापरता सादें आनी ताका पोना लिचर्ट बिचर्ट कांय ना. आज व्हरून तो एक लायतलो, तो लेविन्सनाक दाखयतलो, लेविन्सन म्हणटलो ओके कित्याक कोणाचो तरी फोन येतलो आनी कांय ना तातूंत. स्पिकर सर, आनी ताका 11,800 रुपया पर ट्रीप दितात. आनी हें आतां 1 म्हयन्यान टेंडर जाल्लो आहा. ताजे पयलीं अशेंच चलतालें, जस्ट इमर्जन्सी, सेम शाहजान कंपनी. सोंसड्यार कितें आहा स्पिकर सर, सिटिजन्स फॉर सोंसडो म्हणटा आनी एक PIL घाली 2019. हायकोर्ट मॉनिटर करपाक लागले, क्लोजली मॉनिटर करूंक लागले आनी ऑर्डर्स टायम टू टायम पास करीत रावले. ताजे खातीर डेडलायन्स वेर मेट विदीन टायमलायन्स. स्पिकर सर, गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचें कौतुक करपाची गरज आहा, कित्याक तांकां एक्चुली 2023 डिसेंबर मेरेन टायम आहा. एंड अदर दॅन क्लियरिंग RDF देव क्लियर्ड द लेगसी वेस्ट. आतां रेमेडिएशन कंप्लीट जालां, हायकोर्टूय हॅपी आहा. स्पिकर सर, आतां नवे म्युन्सिपालिटी जी आयली तुमची, देवाची म्युन्सिपालिटी जेन्ना आयली तेन्ना तुमी 10,000 टन जे उरिल्ले एक शेडान भितर उरिल्ले ते तुमी तांकां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सांगले ना काड म्हणून. ते ओग्गी रावले आनी आपूण करपाक म्हणून गेले आनी एक टेंडर फ्लोट केलो 2 कोटी रुपयांचो. तो 2 कोटी रुपयांचो टेंडर DMAन भायर मारलो. सो सोंसडो जर ना, एक क्लियर कट स्टेटमेंट करा की सोंसडो आनी गार्बेज डंप जावचो ना, आमी काडून उडयता आमी सोंसडो. वी आर हॅपी विथ इट ऑल्सो. बरो तुमी मेळना नाल्यार बरो आनी खंय. सो स्पिकर सर, एक आहा हाजे मदीं काकोडाचें आयलां, काकोडाचें तुवें रिप्लाय दिल्ली आहा. रिप्लाय कितें म्हणटा की मे 2023 स्टार्ट जालां. 18 आउट ऑफ 100 टन तुमी रिसीव करतात. 173 crores तुमी म्हणल्या, 75% गव्हर्मेंट, 25% कन्सेशनर, म्हळ्यार 82 टन्स उरता. सो ते 82 टन्स तूं कितें करता? आतां तुवें आहा की सायडींतल्या तालुक्यांतली तुवें गार्बेज घेवंक जाय, हें तुवें रिप्लायान दिल्लें आहा. सो आतां म्हाका दिसता this is what you have said is only you have put facts on the table. You have not come with a solution. We want you to come with a clear cut solution. सोंसड्याचें कितें जातलें? आनी फायनली हाऊस इज सुप्रीम. So before the next hearing of the High Court, you have to have a clear solution. आमी हें अशें करतले.